आमकां ही वाडोवन बिलां धाडटा. आमकां 1,500 बील येताले पयलीं. आतां आमकां 6 म्हयने जाले 3,000 बील येता. वयल्यान म्हयन्याचे म्हयने 1,500 पेनल्टी, तें बील भरून पेनल्टी ते भरता आमी. वयल्यान चेड्यान म्हाजे 5,000 रुपया ते भरले आनी पेनल्टी म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक बील दिलां. पयलीं 2 तारखेक ही पोटली दिली हाडून आनी आमी समजाली माफ जाले म्हणून. परतून आमकां 4 तारखेक दुसरें बील दिलां. म्हणजे आमी हे बिलां खंयची म्हणून भरपाची? आमचे कडेन भरपाक जायना ती बिलां. आमचे कोण कामाक ना. म्हाजो घोव आतां पेन्शन घेता पळय, ते आमी आमच्या पोटाक खावपाचे, लायटीचे बील भरपाचे, उदकाचे बील कित्याक भरपाचे आमी? आमचे कडेन ही अशी बिलां भरूंक जायना. आमकां हे सरकारान पळय आमचो कितें तो न्याय करपाचो. आमचे कडेन बिलां भरूंक जावची ना आनी आमी भरची ना आतां बील व्हरता जाल्यार. आता वयर तुम्ही ही कडे गेल्ले हय. गंगू कुट्टीकरान, त्यांनी तुमकां कितें उत्तर दिलां याच्या तो बद्दल? सांगता आमकां हेवटेन तेवटेन आमकां सांगता, गुंवळायता आमकां, हेचे वयले तेचेर घालता आनी आमकां सांगता ना ती तशीच वाडटात, अशें वाडटा. आमकां तो कितें उलयला तो आमकां काय तेचें कळोंक ना. आमकां तें उलोवपाचें तेचें कांयच नाका. आमकां फक्त जाय आमचें बील कमी जाल्लें. बील कमी आमचें जावंक जाय. अशें 4-4 हजार बील भरपाक म्हाजे कडेन जावचें ना. कितें आमच्या घरान गिरण आसा भाताची, कसली तांदळाची गिरण आहा? कितें आमच्या घरान आहा? आमचे 2-4 बल्ब पेटतात आनी फ्रीज आहा आनी कितें आमच्या घरान? 4-4 हजार बील आमकां दिवन आमचे 9,500 रुपया तेजे कडेन सुबेज पावल्यात. आमी आतां समजाली ते पेनल्टी हे करता जर जाल्यार जालें दिसता. हे परते आमकां आनी 4 तारखेक परते बील येयला 3,000. मीच ते म्हणटा 1-2 हजार पासून बील जाल्यार आमकां चलता. हे 4-4 हजार आमचे कडेन बील जावचें ना. आमी पेन्शन घेता. ती पेन्शन घेवन आमी बिलां फारीक करपाची काय आमच्या पोटाक खावपाचे काय आमी कितें करपाचें? आमचे कडेन जावचें ना. आमचे कडेन चडूच म्हणटा ते 2,000 वयर बील 1 रुपया जावचो ना भरपाक. हे गव्हर्मेंटान पळय कितें तें आमचें चिंतपाचें आनी त्या प्रमाणे आमकां ठरोवपाचें. आमकां वयर गेले सकयल वच म्हणटा, वयर वच म्हणटा, परतो सकयल गेली, परते वयर चडली. आमकां तो असो घुंवळायता. हो पेपर दाखयता, तो पेपर दाखयता. तो पेपर दाखोवन आमकां तेचें कांयच कळंक ना पेपराचें तें. आमकां फक्त जाय आमचें बील कमी जाल्लें आनी आमकां कांय नाका. हे जर बील आमकां आतां कमी येयना फुडल्या म्हयन्यान आमी सगळ्या लोकांक घेतली, मोर्चा घेतली आनी ढवळेकाराच्या दारार वचून बसतली. आमचे कडेन ही बिलां भरूंक जावची ना. आमच्या घरान कितें गिरणी चलनात. आमी सांगले हांगा येवन आमकां घुवळान उडयले. आमकां तें कांयच कळोंक ना. आमी देंवली सकयल आनी येयली आतां. आमचे कडेन हें बील जावचें ना घेवपाक. आमी ढवळेकारा कडेन वयता, मोर्चा घेता आनी. सर हांव ढवळीकाराक सांगता की इतलेंच की लायटी बिलां कमीत कमी मातशी कमी करा. आमच्यान जायना 4-4-5 हजार भरपाक. कित्याक म्हाजो मिस्टरूय ना, म्हाका चेडो बीन ना. हांव जोडून सगळें हें करताय पळय. नाल्यार आमकां एक म्हाजे चेडो तरी गव्हर्मेंट जॉब तर दिया. मागीर भरता हांव 5,000 न्हू 10,000 सुद्दां भरता एटलिस्ट. तुमी आमकां गोंयच्या लोकांक तरी गव्हर्मेंट सर्वीस दिता तुमी? ना, वयल्या लोकांक दिता पळय सर्वीस तुमी. ढवळीकर बाब तुका हांव सांगता आनी कोणाक सांगना. हेंकां सांगून कांय अर्थ ना. हे जॉबाक हांगा कामाक इलेक्ट्रिसिटी इज जॉबाक हा. ते बाबडे कितें करतले? थंय वच, हांगा वच, थंय वच, थंय वच. ते तेंचे ते कामूच ते. नाल्यार हांव तुका सांगता वास्को आमी ओगी रावताली. हेच्या फुडें वास्को आमी ओगी रावची ना. मुक्कुट्यान आमी पयशे भरताली. तुज्या घरा कडेन येतले आमी ढवळीकर. हांव तुका सांगता पळय बाबा, तूं सारको आयकून घे. खरें येतली आमी तुज्या घरा कडेन येतली. आख्खे वास्कोच्या बायलांक बीन येतली. हांव न्हू आतां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान येयला. म्हाका वर्सान म्हयन्यान न्हू गेल्या म्हयन्यान हांवें 3,900 भरले. आसूं म्हटलें चल. पयलीं आतां कितले 7-8 म्हयने जाले म्हाका येता. म्हाका काय कळकूच ना हे पेनल्टी कितें हे ते बी. म्हणून हांव आपले ओगी रावले. मागीर गेल्या म्हयन्यान हांव येयलें हांगा विचारपाक. हे म्हाका बील कित्याक येयला, कसली ही पेनल्टी कितें? हांगा म्हाका तेंच्यांनी सांगलें ही पेनल्टी कितें म्हणून. हांवें तेंकां पेनल्टी येता न्हू जावं आमचे कितें मायज आहा न्हू एसी हे ते आहा, पूण तुमी आमकां लेटर दिवंक जाय बाबा हे पेनल्टी येयला म्हणून तुमकां. आमकां कशें कळटलें हे तुमचे? आतां हांगा येयले जाल्यार आमकां हे सांगता ते सांगता ते आमकां कळकूच ना. तकले वयल्यान गेले. म्हाका तर आतां ह्या म्हयन्यान म्हाका 3,700 येयला ती. गेल्या म्हयन्यान 3,900 भरले. परत ह्या म्हयन्यान 3,700 खंयचे भरूं? म्हाजो घोव काय कामाक ना, गव्हर्मेंट कामाक ना, टॅक्सी चलयता. ते बीन एअरपोर्ट सरकारान तो बंद करून उडयला. थंयूय भाडी मेळना. आतां कितें करूं आमकां तें सांग. ना जाल्यार हांगा तर काय जायना जाल्यार आमी ढवळीकारा कडेन वयता मोर्चा घेवन.
कितें घुवणोन आमकां कितें सांगलें तें आमकां कळना आनी तें बील तर आमकां बरोवंकूच जाय म्हणटा आनी म्हाका तर हें बील भरपाक जावचें ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.